योग गुरू रामदेव बाबान काँग्रेसीक टार्गेट केल्या। 6 दिसां उपरांत ताणें मंगळारा उपास सोडलो आनी हजारांनी कार्यकर्त्यांक घेवन आंबेडकर मैदान सोडले। सोमारा पुलिसांनी सोडल्या उपरांत तो रामलीला मैदाना वयल्यान वावुरप्यांक घेवन आंबेडकर खेळा मैदानार वचून आंदोलनाक बशिल्लो। उपास सोडटना ताणें काळ्या पयशा वयल्यान काँग्रेस आनी प्रधानमंत्र्यांचेर फोग काडलो। आंदोलन गांवांगांवांनी पातळोवपाची शिटकावणी ताणें दिल्या। गोंयच्यान ह्या आंदोलनाक भारत स्वाभिमानाचे 550 कार्यकर्ते गेल्ले। ये केंद्र सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप शहीदों की शहादत का सम्मान करते हैं तो स्वाधीनता दिवस के ऊपर 15 अगस्त को आपको काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश में जवाब देना चाहिए। और यदि आप जवाब नहीं देते तो ये देश आपको भी उतना ही गुनहगार मानेगा जितना किसी भ्रष्टाचारी को गुनहगार मानता है। गृह मंत्रालय के मंत्री तो बड़े सुशील हैं, लेकिन क्या करें, उनके ऊपर भी जो बोझ बैठे हैं ना, जो मालकिन बैठी है माता जी, वो उनसे कुछ कुछ कहलवाती रहती है। इतले मजगती आंबेडकर खेळा मैदानार 16 ऑगस्टच्यान ड्युरंड कप फुटबॉल सर्त जावपाची आसा, पण रामदेव बाबाच्या आंदोलनाक लागून ह्या खेळा मैदानाची मातशी वाट लागल्या। बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी डैमेज हुआ है क्योंकि इतना नामी टूर्नामेंट जो वर्ल्ड का तीसरा ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है वो खेलने जाना है। जब टीमों खिलाड़ियों को मैदान ही ठीक हालत में नहीं मिलेगा तो उनको डर लगेगा खेलते हुए कहीं गड्ढे में पैर ना चला जाए। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया। मुरगांव पालिकेच्या वॉचमॅनान नोकरे खातीर लायिल्ल्या बनावट प्रमाणपत्राच्या प्रकरणाक वेगळेंच मोडणं लागलां। नगरसेवक सुचिता शिरोडकार आनी शरद चोपडेकारान आपल्याकडेन 4,70,000 रुपया मागिल्ले। ताणीच आपल्याक बनावट जल्म दाखलो दिलो म्हणपाचो सनसनाटी आरोप वॉचमॅन आदिल शेखान मुख्याधिकाऱ्यांक दिल्ल्या लेखी जापेत केला। हो मुद्दो नगरसेवक तारा केरकारान पालिका मंडळाच्या बसकेत काडलो। नगरसेवक शिरोडकार आनी चोपडेकार म्हणटा तशें कांयच ना। ह्या प्रकरणाची सध्या चौकशी चलता। जेन्ना पळय हांव चेअरपर्सन आसलेले तेन्ना इंटरव्यू जाल्ली, तेन्ना हांवें ताका कामाक घेतलेलो, पण तेणी फेक सर्टिफिकेट हाडली काय कसली सर्टिफिकेट हाडली म्हाका कांय खबर ना। जेन्ना आमचे कडेन एप्लिकेशनां येतात तेन्ना आमी कोण बरो भुरगो ताका चूज करून कामाक घेतात आनी पयशांचे म्हणटात ते पयशे हांवें तेजे कडले कांय घेवंक ना। कोणी कोणाचेर एलिगेशन करू शकता, बट ही हॅज टू बी प्रूव्ड। इन दिस केस आय एम फायलिंग डिफॉर्मेशन अगेन्स्ट हिम एज वेल एज इन द न्यूजपेपर इट हॅज कम एंड दिस इज टोटली फॉल्स, दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। As per the principle of natural justice, like I said earlier, I am saying it now again, we had to conduct an inquiry, and inquiry is in court, is being conducted now. As far as the allegations of money being received by the councillors is concerned, then I'll have to forward it to the government for necessary action, because before me is only an inquiry as far as the false certificate is concerned, not money receiving from councillors. So that I cannot decide upon. As far as the false certificate is concerned, yes, I'll decide on that. From our level, we'll have to terminate his services, and yes, we may have to file an FIR because it's a criminal offence. देशभर 15 ऑगस्टाक स्वतंत्रताय दीस मनयतात, पूण मडगांवां बड्डेची पीटर पॅन अकादमी आदल्या दिसा 14 ऑगस्टाकच स्वतंत्रताय दीस मनोवन मेकळी। ध्वजवंदन मात केलें ना। 15 ऑगस्टाक अकादमीन सुटी जाहीर केल्या। अकादमीत 2 ते 3 वर्सांची ल्हान ल्हान भुरगीं शिकतात। ह्या भुरग्यांनी 15 ऑगस्ट स्वतंत्रताय दीस धरपाचो काय 14 ऑगस्ट पाकिस्तानाचो स्वतंत्रताय दीस। पळयात हो रिपोर्ट। Today we are having the Independence Day celebrations. Well, the children today had this calm printing with the tricolor for the nursery, and the playgroup had the coloring of the flag. So now we have a talk for the kids on basically what is the national annual. So what teacher will be taking a class for that. भारत स्वतंत्रता दिसाच्या सुवाळ्याच्या आदल्या दिसा मडगांवा सयत गोंयच्या हेर वाठारांनी तिरंगे विकताना दिसतात। विकपी म्हणटात ते तिरंगे पेपराचे, प्लास्टिकाचे न्ही। मडगांवच्यान आमचो खबरांकार सावियो डायस। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।